राज्यांतल्या 6 नदयांचे राष्ट्रीयकरण करपाच्या नांवान केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी गोंयांत आयल्यात। न्हंयांच्या राष्ट्रीयकरणाच्या नांवान केंद्रीय मंत्री गडकरी ह्या न्हंयांचे खाजगीकरण करपाक सोदता असो आरोप फातोड्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी केला। हे सगळे थांबोवपाक गोंयच्या सगळ्या पक्षांनी एकठांय येवपाची गरज आसा अशें सरदेसाय हांणी मुखार म्हळां। RDX खातीर मडगांवच्यान मंदार नायक। फॉरवर्डाक टेक्निकली हांव जॉइन जातलो आनी गोवा फॉरवर्डाचो कॅन्डिडेट म्हणून गोंय हातूंत देर इज नो टू वे आमकां ह्या आठवड्याचे एंड मेरेन मे बी हो म्हयन्याचे एंड मेरेन आमकां सिम्बॉल मेळटलो आनी हो सिम्बॉल आमी घेवन गांधी जयंतीच्या दिसाच्यान आमी लागतले मागीर खरेंच फुडें वचूंक लागतले। म्हाका दिसता सगळे पॉलिटिकल पार्टीक एक प्लॅटफॉर्माचेर येवपाची गरज आहा म्हणजे ते नॅशनलायजेशन ऑफ वॉटर। आज गोंयच्या सरकाराक पसून खबर ना कितें चल्लालें। हें आज सगळ्यो गोंयच्यो नदयो 6 नदयो 108 किलोमिटर सगळ्यो नदयो गोंयच्यो सरकार हडप करूंक सोदता। नितीन गडकरी हांगा फकत गोंयचो BJPचो ऑब्जर्वर म्हणून येवंक ना, तो नदयो खावपाक आयिल्लो आहा। तो PPP म्हणटा ते पब्लीक प्रायवेट पार्टिसिपेशनाचो किंग। नरेंद्र मोदी पसून ताका जर फाल्यां पयशे दिना जाल्यार त्यो गोंयच्यो वॉटरवेज गोंयच्यो नदयो तो प्रायवेटायज करूंक शकता। हे सगळे अडानी आनी जिंदालाक आमच्यो नदयो दिवपाचें कारस्थान आहा। हांव मागतां काँग्रेस पार्टी कडेन, हांव मागतां आम आदमी पार्टी कडेन, हांव मागतां सगळे पार्टी कडेन ताका जर गोंयकारांचें कितें पडलां जाल्यार हाजेर एक प्लॅटफॉर्मार येवपाची गरज आहा। हे हांवें असेंब्लीन इशू रेज केलो तेन्ना BJPच्या आमदारांनी म्हाका सपोर्ट केला आनी दीस इज देर फॉर द रिकॉर्ड टू बी सीन, इन्क्लुडींग दिलीप परुलेकर जो मंत्री आहा हू इज पार्ट ऑफ द कॅबिनेट ऑफ द प्रेझेंट गव्हर्मेंट इज डाउटफूल ऑफ द इंटेन्शन्स ऑफ दीस गव्हर्मेंट। आज सगळे जे आमचे खारवी समाज आहा वो जे कोण पागी आहा, जे रापणकार आहा, जे सगळे नदयेचे कांठार जगतात, जांचो धंदो नदयेच्या कांठार आहा, तांकां रिस्क आहा। कित्याक आज नवो जो MOU सायन करूंक सोदतात ते बिटवीन द इनलँड वॉटरवेज ऑथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड द गोवा गव्हर्मेंट, तातूंत ट्रायपार्टायट करून तांचो विचार असो आहा की MPTकूय भितर हाडप आनी जंय मेजर पोर्ट आहा थंय सरकाराक कॉन्फिडन्सान घेनासतना मेजर पोर्ट आहा तो मेजर पोर्ट आनी गोवा नॅशनल सेंट्रल गव्हर्मेंट वील डायरेक्टली रिलेट। हाजो अर्थ असो आहा की फक्त एक ड्रेजिंग करपाक वा डिसिल्टिंग करपाच्या नांवान नदयोच नॅशनल गव्हर्मेंट खावंक सोदता।